वन नेशन वन इलेक्शन खाला वेंचणुको एकठांय जाल्यार देशाच्या संसाधनांची बचत, मनीसबळाचो योग्य वापर आणि कोट्यांनी रुपयाचो खर्च कमी जातलो. वास्कोच्या ड्रायव्हर हिल स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब संस्थेच्या फुडारपणाखाला तरणाट्यांनी वन नेशन वन इलेक्शन धोरणाविशीं जागृताय मोहीम राबयली. तशेंच ह्या धोरणाची सरकारान बेगोबेग अंमलबजावणी करची अशी मागणी तरणाट्यांनी हे वेळार केली. वन नेशन वन इलेक्शना विशीं जागृताय मोहीम राबोवपी वास्को गोंयांतलो पयलो मतदारसंघ. मेन सांगा म्हणल्यार फर्स्ट आमी सगळे ड्रायव्हरील स्पोर्ट्स अँड कल्चरल म्हणजे मेंबर्स हो इनिशिएटीव घेतला. आमी दाजी सरा कडेन गेल्लेले इनिशिएटीव घेवन की आमी हे वन नेशन वन इलेक्शना खातीर कितें तरी अवेरनेस करया म्हणून. सो दाजी सर म्हणपा लागलो तुमकां आमी एक्चुअली वास्को करपाक सोदताले ते म्युन्सिपालिटीच्या ऑपोजीट. पूण दाजी मागीर सर म्हणपा लागलो की असो असो टोर्नामेंट जावपा जाता ते टोर्नामेंटा कडेन तुमी हो इनिशिएटीव घेवन फुडें सर. सो दाजी सरान आमकां सपोर्ट केलो. आज कोण फर्स्ट टायम वोटर आसा ते म्हणटा की आपल्याक आतां एका वर्सान म्युन्सिपल इलेक्शन आयलें, ताच्या रोखडेंच एका वर्सान असेंब्लीचें इलेक्शन आयलें, ताच्या रोखडेंच 2 वर्सांनी परते एमपीचें इलेक्शन जायलें. तेन्ना ही पयशांची नाशाडी जी जाता आमच्या देशाच्या रिसोर्सिसांची, मॅन पावराची, बाकीच्या सगळ्या गोश्टींची ती जावपाक जायना. आनी त्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसता की एक युवक आज जेन्ना अशें चिंतता की ज्यो 60 वर्सां जाल्लें आसा तें चुकीचें आसा आनी हें जें आज आमच्या गव्हर्मेंटान एक प्रपोजल घालां तें हें जाता. जेन्ना आमचो युवक जागरूक जाता तेन्ना सगळें बरें जाता आनी त्या खातीर ताणें सांगलें तांकां परमिशन दिवचें म्हणून. माननीय नरेंद्र मोदीची जे स्वप्नांतले हो जो विशय आसा त्या विशयाक सपोर्ट करप ह्या खातीर आमी प्रयत्न करीत आसा. आनी त्या प्रयत्नाचो एक भाग म्हणल्यार युथा मदीं हें सगळें पर्कुलेट जावपाक जाय. कारण जो पर्यंत लोकांक कळना कितें एक्झॅक्टली उलयतात वन नेशन वन इलेक्शन म्हणल्यार कितें, तो जो पर्यंत तांकां कळना तो पर्यंत ताचो कांय अर्थ ना. आनी हो सारको सिस्टमॅटिकली सगळे स्तरा कडेन पावोवपाचो त्या क्लबान जो विशय घेतला त्या बद्दल क्लबाचें अभिनंदन. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.